नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव अमर चित्रकथांतुली एक काणी सांगता. संग्रह केलेले क्रिस्टोफर बेरेटो हांनी. काणये नांव आलीली अनारकली म्हणून. गुजरात राज्याचे कच्छ म्हणल गांवांतू एक चल्ल आशिल्लो. तागेलें नांव आली म्हणून. ताणें रुक्कान चेरडूवाले खेळचे सामान करचे आशिल्ले. सन्न सन्न कार, बस, तेरू, पालकी आनी चेरडूवां बसच्या सन्न सन्न खुर्च्यो अशें पुरा करचे आशिल्ले. ताणें केल्लें सामान पुरा लायक जावन विकून वता आशिल्लो. ताका खूब बेजार कसो म्हळ्यार तो एकलोची. ताका कोणय लेखतल म्हणून नाची. घरां भितरी तागेले खातीर मोग करून राखून बसतले कोणय नाची म्हूण ताका भारी एक बेजार आशिल्लो. एक दिवस ताणें तागेले आंगडी भितरी काम करतर आसतना एक चेडूं धांव धांवन येवन रिकता आनी एक बायल मनशेक हाता धरून तांडून हाडटा. पाचे पाचे पळय, हो तेरू कितलो चंदस पळय, म्हाका चावका हो म्हूण म्हणटा. तेन्ना ती पाची राब गो चेरडा, तूं तांडू नाका, हांव पडटा म्हूण सांगतर भितर येता आनी तो तेरू त्या चेरडाक घेवन दिता. तांणी वतना आलीक कसो की उडगास आसता. अयो म्हाकाय सान आसतना अशी एकली अन्ना भयणी आशिल्ली. अमिना पुपा म्हूण तिगेलें नांव. पुपा म्हळ्यार अन्ना भयणी आक्का म्हूण अर्थ. तिणी म्हाका अशी मोग करचें आशिल्लें. हांव तिगेले घरा वचचें आशिल्लें. ती खडवा म्हणल गांवां आसा. म्हाका कित्याक इतले दीस तिगेलो उडगास ना आशिल्लो. एक दीस वचून तिका पळोवका. आतां ती मंतार जावन आसतली पाप. सौख्य की ना की. हांव फाई वचून पळयता म्हूण तो मना लेखता. आनी हेर दिवस थंय वच्च्या तयार करून भायर येतना वाठाराचो एक मनीस निमगिता. आज खंय तुगेल सवार बाय सरल्या, खंय वतस म्हूण निमगिता. तेन्ना तो सांगता, खडवा म्हणल गांवांतू म्हगेले अमिना पुपा आसा, तिका पळोवच्या वता म्हूण सांगता. तेन्ना तो मनीस आलोचन करून सांगता, खडवा भितरी अमिना म्हणल मनीस वे, थंय एक म्हगेलो लेखतल आसा. ताणें सांगिल्लें थंय तसल नांवाचें एक मांतारेच खंय भारी जोर आनी भारी पिट्टा अशी मनीस खंय, तिची बिणी न्हय न्हू तुगेले अन्ना भयणी म्हूण सांगता. तेन्ना ताका कोप येता आलीक. हांव तुका वचून येतर सांगता म्हूण सांगता आनी तो भायर सरता. तशी वता 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 सांजी म्हणटना खडवा गांवां येवन पावता. थंय येवन पावतना पुरा आंगडी पुरा बंद जाल्यांची, मार्गार कोणय नाची. घर कोणाला निमगुची खंय म्हणून अशें पळयतना एक मनीस मात्र तागेले आंगडी बागेल घालतर आशिल्लो. तो तागेल्या वचून निमगिता. हांगा म्हगेले अमिना पुपील घर आसा, खंय म्हूण तूं गोतस वे म्हूण निमगिता. तेन्ना तो सांगता, अमिना म्हणल मनशेल घर वे, तिची वे पिट्टा अशी जोर मनीशी. हांगा दुखून सीदा वस, दाव्यान तिगेलें व्हड घर आसा पळय, पोरणी परकट घर म्हूण सांगता. जाल्यार तूं आत्तां रात्री वे आयला तिगेले घर कडेन, ती तुका रीग दिता की ना की, पोट्टा घालता की ना की म्हूण सांगता. हो उलयना आली तशी वता मुखारी. दूर दुखून ताका तें घर दिसता. तेंचें घर ताणें पळोवचें आशिल्लें. जाल्यार आत्तां कसो जाल्ला हें घराक, अवस्था कसली पोरणी जाल्ला. ताका एक चुन्नू जेवो बण्ण जेवो काडलेलो दिसना. थंय वणते भेत येयल्या. खंडेर पुरा झाड किरलून भायर आला येदो धोड. यब्बा इतली पोरणी जाल्लें हें घर म्हूण तो लेखता. घरा बागला वचून पळयल्यार बागेल सम बंद केल्लें ना. ताका चिळको ना. तो अशीची भितर निलकतना थंय एक गाड्ड आशिल्लें बांदून घरां भितरी. सपोर भागून मोर पडलेलो म्हणकेच तें गाड्ड. ताका पाप दिसता. तो भायर वचून थंय आशिल्ले थोडे तण कुडकोन हाडून तें गाडवाक खावच्या दिता. तें गाड्ड गब 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 खावच्या सुरू करता. तितली म्हणटना ती मांतारी हातां भितर एक चिमणी दवरून भायर येता. कोण तें म्हूण म्हणटा. हाका पळोवन त्या मुक्काला मारक गाडवा तूं कसल्या खावयता म्हूण निमगिता. तेन्ना तो सांगता, अमिना पुपा, हांव तुगेलो आली नवें म्हूण सांगता. कोण तूं आली म्हूण निमगीत ती. तुगेलो भावाल चेल्लो, पुर्तुगेज येवन राबता आशिल्लो न्हू हांव म्हूण म्हणटा. तूं आली वय की न्हय की म्हाका गोत ना. जाल्यार तूं आत्तां कसलें आयला हांगा म्हूण म्हणटा. हाका बेजार दिसता तें आयकून. तेन्ना तो सांगता, पुपा तुका हांव पळोवचें आयिल्लो. तूं म्हगेले आस्ती खातीर आयला की आतां म्हूण निमगीत ती. तेन्ना ताका आनीकय बेजार जाता. तो सांगता, ना पुपा, तूं खाली पळोवचें आयला हांव. तूं म्हाका येदे खावच्या दी, म्हाका जोर भूक जाल्या. आज एक दीस रात्री हांव हांगा न्हिदोन फायसकाणी वता म्हूण सांगता.
ती सांगता वासरी वस थोडी वरलल पॅज आस आनी थंय काही मुल्यान आल्यार न्हिद्या आनी पाय सकाळी उठान वस म्हूण सांगता. तो तशी करता. ताका मना मस्त दुख्खय जाता. कडेन हेर दीस सकाळी उठानू तो वच्च्या भायर सरता. ती मांतार सांगता राब राब हें गाडवाक हांव विकूं व्हरता, तूं म्हाका थोडे साय करी, हाका घेवन आमी सांते वचा, मागीर तूं वस म्हूण सांगता. ती एक दोरीन ते गाडवा बांदून तागेलकारान तांडून घेवन सांते वता. सांत पळयतना आली भारी खूश जाता. यो कितली चंद पुरा सांग आंगडी पुरा सामानू, तांबडो तांबडो टोमॅटो, बणबणा अवंगाले आनी जिवी जिवी वाळी. एक दिकान पुरा प्राणी विकतर असची, पुरा जनी खुशेर असची, बणबणा अवंगाल घालून गम्मतेर भोंवत असची. इमिगेली एकी अमिना पोपी पोरणे अवंगाले केदन तिक्क जाल्ले वर्स ते अवंगाले काही जाली दिसता. त्या नमुने पिंदून गेला. ते पिक्कल केसू धवो कापूसशे आसा, ताका एक दांतूण लायिल्ल दिसना म्हूण तो मना लेखता. आनी तो लेखता हें हितून लायक सामानांक विकूं अस, ही गेले हड्डा भोरशे आशिल्ले गाडवा कोण घेता पळया म्हूण तो राबता. ती त्या प्राणी विकचे कडेन वचून त्या गाडवा घेवन राबता आनी हडोडान किनाट मान सांगता कोणा जाय हें गाड्डव, कोणा जाय, चड मोल कोण दितकी तांकां हांव दिता म्हूण सांगता. हो अशी हांसतर पळयतर राबता. चल ताका विचित्र दिसता. जन येताच त्या गाड्डव घेवच्याक. एकलो 50 म्हणटा, आनी एकलो 100 रुपये म्हणटा, 200 म्हणटा, एकलो 300 म्हणटा, 500 जाता, कडेर एक मनीस 1000 रुपये दिता म्हणटा. तेन्ना हालीक विचित्र दिसता. तो समज गाडवा पळयता. बहुशा ह्या गाडवांक कसले विशेष आसवे. बहुशाक चंद कोण पळवण केल्यार हें लायक जत्त दिसता. एका इत्या हानी पुराशी मोल बांदता हाका म्हूण तो लेखता. अशें पळयतना गाड्डव तागेले दोळ्यान दोळ दवरून पळयतर असो म्हाका तूं इत्या व्हरना म्हणल म्हण ताका दिसता. तो अमिना पोपाल्या सांगता म्हाका दी तूं हें गाड्डव, हांव व्हरता म्हूण सांगता. ती सांगता चड मोल कोण सांगला पळय ताका आनी 50 रुपये तूं कुडसून दिल्यार हांव तुका दिता म्हूण सांगता. हो तागेले चिल्लांतू पर्सांतू पुरा पळोवन दुड्ड वट्ट करून तिका दिता आनी ते गाड्डव घेवन तागेले घरा येता. ताणें म्हाका येतान तो वाटराच राखून राबला. तो हाका पळोवन निमगिता कसो दिल तुगेले पोपान, हें हाड्डा भोर गाड्डव म्हूण हांसता. हाली कांय जवाब दिना. तो नुत घरा वता. वचून ते गाडवा चंद कोन्न न्हाणयता, ताका पोट्टा घालता. मागीर ताका अनारकली म्हूण नांव दवरता. मागीर तो ताका खावच्या पेंडी तळकळ पुरा दिता आनी सदळ तो तशी ताका पळयत राबता. गाड्डव पळयत आंग भोर लायक दिसता. तेन्ना ताका एक पण तांगडी व्यारूय जावन आसतना जाल्यार तो गाडवा मात्र कांय उणी करना, केद्दांय ताका खाण हाडून घालता. तशी आसतना एक दीस खबर येता कसो म्हळ्यार ती अमिना पोपा मेल्ली म्हणून. तेन्ना तो लेखता पाप ती काय कोणय ना, म्हाकाय कोणय ना, आतां तिगेल कडेन काम पुरा कोणी करचें, हांवें न्हू कोरका म्हणून तो गाडवा घेवन उपास ते खडवा गांवां वता आनी अमिना पोपाल घरा वचून ते गाडवा थंय बांदिता आनी ताणें कोरका जाल्यार काम पुरा करता. ते पुरा जेतना गाड्डव एक नमुन्याचे उड्डो सूर करता राब्बील कडेन. ताका सोडवान वता तशें धांवन तशें कसो की पुरा करता. कसो जाला तुका सोडवाक हांवें म्हूण सांगून ते दोरी तो काण सोडता, सोडवान सोडता. गाड्डव सीदा मायदरान दुखून भायर आंगणा वता आनी थंय भोंवन पुरा हुंगून पळोवन एक जाग्यार वचून तागेले पांयान खोंडिल्ल मणके करू सूर करता. ताका कसलेय कळना कसो हांगा खोंडूक हांवें म्हूण म्हणटा आनी तो भितर येवन एक खोरी घेवन वचून थंय खोंडितना ठण्ण तागेले खोऱ्याक कसो की लागता. ते काण पळयल्यार थंय एक लोखंडा ट्रंक आशिल्लें, एक पेटी. ते तो काडता, वयर काडता आनी ते उदार करून पळयल्यार तांतूं भर भांगर आनी रुप्पे आनी भांगराचे पावल्यो पुरो आस. हे म्हगेल पोपान इतली पुरा हांगा निप्पोवन दवरून ह्या नमुन्या दुर्बळपणा जिवन केल्लें म्हूण तो लेखता. हें भविश्य गाडवान पळयलां, तिण्यांक पुरतना म्हूण तो लेखता. ताका खुशी जाता. तो ते पेटी काणू गाडवाले वयरी बांदून घेवन घरा येता, तागेले घरा येता. भितर येतना तो वाटराच वपास राखून बसून निमगिता. कसो मेळ्ळी तुका पोपाले, कसो व्हडली आस्ती गिस्ती जेव्हा मेळ्ळी म्हूण निमगिता. वय म्हाका पोपाले व्हड आस्तीची मेळ्ळी म्हूण म्हणटा. कसो मेळ्ळी तुका म्हूण निमगिता. पळय ही अनारकली म्हूण सांगता. काणी हांगा समाप्त जाता. चेडवानो, तुमकां काणी लागली की खुश जाली जाल्यार म्हाका सांगायची.
नमस्कार. अनेक वरांतू नव काणये ओटू मेळ्या.